तुम्ही फाटल्या दिसांनी पळयलां आसतलें की नेस्ले MRF आनी हेचे कडेन खुबशे व्हडले व्हडले कंटेनर हांगासर पार्किंग केल्ले आसा, दोनूय सायडीचे पार्किंग करताले. आमी फाटल्या दिसांनी प्रत्येक मिडिया स्पेशली सांगपाचें म्हणल्यार गोमंतक टीव्ही मार्फत आमी एक मिडिया मार्फत ह्या ट्राफीक सेला कडेन बातमी पावची आनी हेजेर कितें तरी दखल घेवची, हेका लागून आमी मिडिया मार्फत तेंचे कडेन कॉन्टेक्ट करपाचो प्रयत्न केलो. पूण हालींच आमचो हेचो PI आसा, ट्राफीक सेलाचो PI मिस्टर सिनारी, हांणी तेजी दखल घेवन जी हांगासर पळय जे पार्किंग जाताली तांकां येवन तो समन्स दिल्लो आसा आनी थंय आतां थोडी तरी पार्किंग वेवस्था सारकें वेवस्थीत जाल्या आनी थंयचे आतां कंटेनर काडलेले आसा. हांव ताका लागून गोमंतक टीव्ही प्लस ते ट्राफीक सेलाचो PI मिस्टर सिनारी यांचे खूब खूब आभार आसा, आभारी मानता. नमस्कार. आमी 30 कुसगांव बायपास जंक्शनाचेर आसा, जे जाग्यार हांगा 8 टन आसा, 7 टन आसा आनी दोनूय सायडीच्यान गाडी येता आनी 2 रस्ते हांगा कनेक्ट जाल्ले आसा. तेन्ना जी बायपासाच्यान गाडी येता ती डायरेक्टली अशी वयता आनी तेका लागून हांगा अपघात जावपाक शक्यता. तेजी हांगा ट्रॉली दवरिताले, कंटेनराची ट्रॉली, दोनूय सायडीच्यान 2 ट्रॉली दवरिताले. आतां ती ट्रॉली संदर्भात आमी गोमंतक टीव्हीन हेजेर काल बातमी केल्ली आनी काल सांजची सुमार हांगा ज्यो हे आसा फोंडा वाहतूक पोलीस तेणी लक्ष दिवची म्हणून अशी ती बातमी आसलेली. पूण फोंडा वाहतूक पोलीस निरीक्षक जो आसा कृष्णा सिनारी, तेणी हांगा येवन ती गाडयो सगळी हांगसरली ट्रॉली तांकां काडपाक लायल्या आनी तांकां समजून दिल्लें आसा की हांगा तुमी ट्रॉली दवरपाची ना, शार्प टर्न आसल्या कारणान अपघात जावपाची शक्यता आसा अशें म्हणून सांगलेलें आसा. तेन्ना हांगसरली जी ट्रॉली काडल्यो, वलतावयल्यो ज्यो काडल्यो म्हणून वाहन चालकांनी समाधान व्यक्त केल्लें आसा.